वोट म्हणटा तो एवरी सिटीजनाचो. इट इज फ्रॉम द पुअर टू द रिचेस्ट. सगळ्यांक अधिकार आसा फक्त एकूच वोट कास्ट करपाचो. आनी तो अधिकार आयज म्हाका दिसता आमच्या मुर्मुगांवचे लोक इतली वर्सां रावताले कित्याक बाबा हो ऑपॉर्च्युनिटी आमकां केन्ना मेळटली. आनी हे फक्त ऑपॉर्च्युनिटी इतल्याक लागून रावताले कित्याक लोकांक मुर्मुगांवच्या लोकांक एक चेंज जाय आसली. आनी आयज मुर्मुगांवच्या लोकांनी डिसायड केलेलें आसा की बाबा आमकां चेंज जाय म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे हांवेंय लोकां कडेन आमच्या मुर्मुगांवच्या सगळ्या भावा भयणींक आमचे वडील सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट केलेले आसा की म्हाका एक चान्स दिवचो म्हणून. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा की हांवें 2दा इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले, थंयसर म्हाका यश मेळना. सो तरी आसून थर्ड टायम जेन्ना हांव कॉन्टेस्ट करतना इतलो कॉन्फिडन्स आसा कित्याक आयज ज्या प्रमाणे लोकांचो जो म्हाज्या वांगडा बर्ताव मेळटा आनी जे म्हाजे कडेन वागणूक करता ते लोक, त्या प्रमाणे म्हाका दिसता की लोकांनी डिसायड केलेलो आसा की म्हाका एक चान्स दितले म्हणून ते. आनी त्याच प्रमाणे आयज हांव ज्या हिसपान कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवता, वॉर्ड नंबर 1 टू वॉर्ड नंबर 9, बूथ नंबर 1 टू बूथ नंबर 30 पर्यंत, जाल्यार लोकांचो जो प्रतिसाद आसा कित्याक आतां फक्त 3 जाल्लेले आसा. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट म्हाका दिसता तीन कडेन पावलेले आसा. ऑलमोस्ट आमचे म्हाका दिसता 60% कडेन आसपास वोटींग पर्संटेज जाल्लेली आसा. सो खंय तरी एक बरो रिस्पॉन्स आमकां दिसपाक लागलेलो आसा कित्याक आनी एक 3 वरां उरल्या कारणान म्हाका दिसता आमी खंय तरी 80 to 85% पावतलो. आनी अशे जर लोक भायर येयले आसा इतले हाय जे पर्संटेजीचे जर लोक भायर सरलेले आसा ते लोक इतल्याच लागून भायर सरलेले आसा कित्याक तांकां जो राग आसा पळय हे गव्हर्मेंटाचे अगेन्स्ट, ह्या आदलो आमदाराचे अगेन्स्ट, तेज्या लागून ते लोक भायर सरलेले आसा. आनी दॅट वील बेनिफीट मी आनी तेजो म्हाका दिसता मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटलो.